नमस्कार, हांव साईदत्त कामत. तुमकां सगळ्यांक खबर आसाच की सद्याक आमी स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप हाजेर गोंयाक वेगवेगळे कडेन वचून थंयचे प्रिंसिपल, थंयचे स्टुडंट्स आनी खास करून थंय एक्झॅक्टली एनवायरमेंट कसो आसा हाजे विशयी तांचे कडल्यान जाणून घेतात आनी तुमकांय बी ते दाखयतात. आनी म्हणूनच आज आमी आसात फर्मागुडेर. एट फर्मागुडी वी हॅव द बिगेस्ट ITI इन गोवा आणि आमच्या बरोबर आसात ह्या ITIचे प्रिंसिपल तसेच असिस्टंट डायरेक्टर सर अक्षय बाब शिरवयकर. सर, वी वेलकम टू द शो. आज फर्मागुडेर आमी जर तर पळयत जाल्यार एक बरी प्रोफेशनल ITI हांगा आसा. कितें तुमकां सांगपाचें आसा ह्या ITIचेर? म्हणजे खास करून आमी जर पयलीं थोडे वर्सां फाटीं वचून जर पळयत आनीक आज जर पळयत जाल्यार कितें ते बदल आसात? कारण ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट ITI म्हाका दिसता सामकी पयलींची ITI म्हणल्यार जाता गोंयची. सो वॉट आर द डिफरन्सीस यू कॅन सी टुडे? तुम्ही बरोबर म्हणलें. आमची ही ITI जी आसा 1973 एस्टाब्लीश जाल्ली. जवळ जवळ 50 वर्सां तांकां 2023 कंप्लीट जाता. आनी ही ITI वन ऑफ द बिगस्ट आनी ओल्डस्ट आसा. तर इतली वर्सां काळान स्पॅनार जी हांगा एस्टाब्लीश केल्ली आसा, खूब लोक हांगा टेक्निकल ITIन ग्रॅज्युएट्स भायर सरिल्ले आसा. आणि फ्रॉम सिन्स दॅट पिरियड टू दीस पिरियड देर आर ट्रेमेंडस चेंजीस वॉट हॅज टेकन प्लेस इन द सिस्टम एंड इन द ITI. लोक हांगा म्हाका कोण कोण एलुमनीज येवन मेळटा. थोडे दे हॅव रीच व्हेरी हाय पोजिशन्स इन गव्हर्मेंट सेक्टर, TCPन आसात, थोडे एंटरप्रिनर्स आसात. दे आर स्प्रेड ऑल ओवर. मोस्ट ऑफ अ स्टाफ ऑल्सो आर पास्ट ITIचेच ग्रॅज्युएट्स आनी तेय हांगा परते भुरग्यांक शिकयता. चेंजीस म्हटल्या कारणान अशें आसा की हो फार्मागुडी वाठार देर आर वेरियस एड्युकेशन कॉम्प्लेक्सीस. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीस हांगा लागीं आसा आनी इट इज लायक ऑल एस्टाब्लिशमेंट एट वन प्लेस. हांगा आमचे कडेन 18 ट्रेडी आसात, मोस्टली इंजिनियरींग ट्रेड्स. तातूंत मशिनिस्ट, फिटर अशे हार्ड कोर इंजिनियरींग वेल्डर अशे ट्रेड्स हांगा एस्टाब्लीश केल्ले आसा. दीस आर व्हेरी ओल्ड ट्रेड्स and we have well equipped machinery equipment सगळे हांगा आसा आमचे कडेन. सो these trades and our instructors, we help our trainees to skill them. म्हणजे आता इंडस्ट्रीन इतलो डिमांड आसा की भायल्यांक दे रिक्वायर स्किल्ड मॅनपॉवर. सो आमचे इन्स्ट्रक्टर्स, आमचे हे इन्स्टिट्यूट ते हेल्प दीस ट्रेनीज टू हार्नस, टू कल्टिवेट अँड डेव्हलप दी स्किल्स and make them industry ready. तांचे खातीर आमचो एक प्रोफेशनल डिझायन सिलेबस आसा विच इज वी कम अंडर द एम्बीट ऑफ NCVT. तशी इज नॅशनल कावन्सील जी आसा ती न्यू दिल्ली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशीप विच आर फ्रेम्स दीस करिक्युलम फॉर अस. तर ताजे अंडर आमी येता. एंड इन गोवा वी कम अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशीप जी frames SCVT council, state council हांगा आसा. those courses which are affiliated to state council हे आमचे डायरेक्टरेटाचे अंडर येता. and courses which are affiliated to national council, ministry of skill development हाचे अंडर येता. so all these, most of the courses here are at par with the national level. so as I said, industry हांगा वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट, मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुंडम इंडस्ट्रियल इस्टेट तांकां डिमांड खूब आसा हेवी इंजिनियरींग ट्रेड्सा खातीर. सो आमचे भुरगे मोस्टली थंय काम करतात, वतात जॉबा वतात, एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करतात अँड दे आर डुईंग व्हेरी गुड जॉब. तुम्ही कॅरिक्युलमाचेर उलयले, जो सिलेबस आसता ताजेर उलयले. मिनिस्ट्री ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप, त्याच प्रमाणे डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप हांणी खुबश्यो स्किम्स आज गोंयाक वेगवेगळ्या ITIक पावयल्यो आसात. पणजे ITIक म्हणात किंवा काकोडा ITIक म्हणया किंवा बाकीचे सगळे ITI आसात आनी तातूंत भितर फर्मागुडेची ITI आसा. वॉट आर दी स्किम्स ज्यो तुमकां मेळ्ळ्यात किंवा जे MOUs जे सायन अप जाल्ले आसात हाजेर तुमी कशे तरेन पळयतात? आता मोस्टली ITIs जे चलता दे रन ऑन अ बेस स्कीम दॅट इज कॉल्ड एज CTS, क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग स्कीम जी म्हणटात. ती स्किमीच्या अंडर आमी ITI ग्रॅज्युएट्स आमी प्रोड्यूस करता आनी दे आर अवॉर्डेड NTC, नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट. आणि जे सेम स्किमी अंडर स्टेट काउन्सिल वी इश्यू them trade certificates. So this is a flagship scheme which is offered by the central government, which is run by all 10 government ITIs and private ITIs in Goa. CTS scheme ताचे जे आमकां ITI ग्रॅज्युएट्स म्हणटात it comes under that. Besides that we also run here आमचे ह्या ITIन basically Prime Minister
विश्वकर्मा स्कीम. ही एक अनादर फ्लॅगशीप स्कीम विच इज लॉन्च बाय आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. ही अशी स्कीम आसा तातूंत आमी क्राफ्ट्स आर्टिजन्स जे आसात ऑल ओवर गोवा ते वी ट्रेन देम इन डिफरंट ट्रेड्स इन डिफरंट स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल दर्जी एक टेलरिंग स्कीम, मेझन ब्रिक मेझनरी, फुलकार असे डिफरंट आसा. हांगा आमी 2 ट्रेड्स घेतिल्ले आसा. ते एक म्हणजे हाजी दर्जीची आनी दुसरी ब्रिक मेझनरी. सो ती एक स्कीम आसा. आमी ऑलमोस्ट 450-400 लोकांक ट्रेन केल्या ते स्किमीन इन दीस कॅम्पस इटसेल्फ. सो दीस इज वन स्कीम वीच रन्स. ताजे शिवाय आमचे कडेन PM विश्वकर्मा म्हणून एक आनी PM KVY एक स्कीम आशिल्ली. दीस आर शॉर्ट टर्म स्किम्स. आमी शॉर्ट टर्म 400 hours 300 hours अशे शॉर्ट टर्म कोर्स डिझायन केल्ले आशिल्ले NCVTचे. ताजेर एक भुरग्यांक ट्रेन करता. आनी बिसायड्स दॅट देर इज अनादर स्कीम CM KPS चीफ मिनिस्टराची एक स्कीम आसा. तातूंत वी गो टू द इंडस्ट्रीज, वी गो टू द पंचायत वेर देर इज अ डिमांड, वी डिझायन द कोर्स फॉर देम एट द डायरेक्टरेट लेवल आनी तांकांय आमी हेल्प करता आनी ट्रेन करता. आमचे इन्स्ट्रक्टर वी टेक हायर एंड दे गो टू द different places to teach them. So these are the 3 major schemes which we carry out here. स्किमीचेर उलयलेच म्हणून जायना. खास करून तुमी जी PM विश्वकर्मा स्कीम म्हणली ताच्या बरोबर आनीक 2 स्किमीचो हांव उल्लेख केलो. यू मेन्शन्ड अबाउट इट क्लियरली. पूण हातूंत भितर रिस्पॉन्स कसो आसा? कारण जो एक रिस्पॉन्स जो भुरग्यां कडल्यान येवपाक जाय तोय जाय पडटा आनी खास करून अवेरनेस. कारण विदावट अवेरनेस देर वील बी नो रिस्पॉन्स. हय बरोबर तुमचें. आतां पयलीं काळान कशें म्हणटाले ITI वॉज कन्सिडर्ड एज द लास्ट ऑप्शन. सो आतां तशें ना. नाव आय हॅव सीन ओवर द पिरियड ऑफ टायम जे डिपार्टमेंटान हांव आसा द सिनारियो इज चेंजींग. भुरग्यांक आतां पयलीं स्किलींग इज टेकन अ फ्रंट सीट. यू नो पीपल वॉन्ट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी स्किल्ड फर्स्ट. आनी आतां अशें कितें की ITI केलो की तूं सोंपलो. देर इज नथींग लायक दॅट. देर इज द एव्हेन्यूज इतले वाडल्या ITI करून. फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन एड्युकेशनल इक्विलन्सी म्हणटा 8वी करून जो भुरगो हांगा येता तो भुरगो SSC he can be a graduate after ITI. म्हणजे अशी आसा एड्युकेशनल इक्विलन्सी अंडर 8वी करून ITI करून विथ सम एक्सपिरियन्स ही कॅन आन्सर अ लँग्वेज एक्झाम इन गोवा बोर्ड अँड ही गेट्स एन SSC सर्टिफिकेट. सो ही इज इन पार विथ SSC. सिमिलरली 10वी केल्लो भुरगो ITI करून विथ सम एक्सपिरियन्स ही कॅन बिकम 12वी 12th स्टँडर्ड विथ सम लँग्वेज. सो ही वील नॉट मिस आउट 10वी करुना किंवा SSC करुना अशें ना. ताजे शिवाय देर इज अ वर्टिकल मोबिलिटी. म्हणजे आमी हांगच्यान भुरगे 2nd year इंजिनियरिंगान डिप्लोमा ताका एडमिशन घेवंक शकता. एंड बिसायड आफ्टर दॅट आफ्टर डिप्लोमा ऑफकोर्स यू कॅन डू ग्रॅज्युएशन, यू कॅन डू मास्टर्स, यू कॅन डू PhD. सो फॉर एड्युकेशन वायज हांगच्यान सुरवात करून यू कॅन गो टू एनी लिमीट. प्लस वेल्यान आनीक एक एडवांटेज म्हणजे तांचे कितें तरी एक हांगा सर्टिफायड टेस्ट जावन पडटात आनी दे कॅन ऑल्सो ऑप्ट फॉर देयर ओन बिझनेस. एंटरप्रिनरशीप हो मेजर कंपोनंट आसा आमच्या स्किलिंगान. कित्याक भुरगे ते स्कील शिकून तांचो आमचो कसलो वेवसाय किंवा कसलो बिझनस ते कॅन इजिली डू बिकॉज तांकां हातान जो हुनर आसता पळय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू इन दीस स्कील कायंड ऑफ जॉब्स. तेंय ते करूं शकता. अक्षय सर, हांव जेन्ना पणजे ITIक गेल्लो तेन्ना खुबश्यो नव्यो नव्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. खास करून जॅकवार हांणी तांचे बरोबर टायअप केल्लो आसा एज अ CSR इनिशिएटीव. पुटमायझर कंपनी आसा. खंयच्योय कंपनी हांगा तुमच्या फर्मागुडेर ITIक आयिल्ल्यो आसात जाणी तुमच्या बरोबर टायअप करून एक एक्सपेरिमेंटल कितें तरी एक इनोवेटीव कितें तरी तुमच्या बरोबर करपाची कितें एक स्कीम बी काडिल्ली आसा? हय बरें उल्लेख केलो तुमी. आतां ही जी ITI आसा तशें प्रत्येक ITI आमच्यो वी रन अंडर इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट कमिटी. जी इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट कमिटी म्हणजे कितें ती एक इंडस्ट्री पार्टनर जो आसता तो एसोसिएट जाल्लो आसता प्रत्येक ITIन. तशें फार्मागुडीक पळयल्यार MRF हांगा जी कंपनी आसा दी इज अ व्हेरी बीग कंपनी. ताजे मेंबर ताजो जनरल मॅनेजर इज आवर चेअरमॅन. So whenever we take some major decisions of upgrading, of developing and all those things, we take their guidance and they guide us. Okay, the committee आमचे बाकीचे पणजेचे म्हणजे फोंडेचे prominent industrialists are part of this IMC along with Mr. Gautam Raj who is an MD of MRF. So अशें पळयलें जाल्यार ताजी MRF कडेन आमचो टायअप आसा. Besides that, there are various others company like Nestle. Nestle is a part of us. आमचे ते रिक्रुटमेंट प्लेसमेंट कॅम्पस प्लेसमेंट ते करता. वी हॅव सायन MOUs with them. We have signed MOUs with Siemens Limited from Verna.
बिसायड्स दॅट आतां आमचे कडेन तुमकां मुखार दाखयता की आमी had tie-up with Daikin India Limited. This is another one Japanese company. They have put up their center of excellence here. So आमचे refrigeration and air conditioning जे भुरगे हांगच्यान जे पास आउट जाता, they have an added advantage. So they will learn about these latest machinery and equipments through this center of excellences. We also have a tie-up with Tata Technologies. So Tata Technologies and थोडे ITI adopt केल्ले आसा, तातूंची फार्मागुडी is one of them. So they have given us 5 advanced courses. For example, Internet of Things, advanced plumbing technologies. Then we have additive manufacturing and battery operated electric vehicle. See, ह्यो सगळ्यो trades ते हांगा सेटअप करतले. Their shed is going to come up here. 1000 square meter area चेर तांगा फाटल्यान तांची येता shed. They will be contributing along with state government आणि ते ह्या जातले. So भुरगे when they are skilled from the base at this ITI, they can go up to advanced levels and train themselves still more further. So that is going to be open not only to the ITI trainees but to everybody else. So this is a very big opportunity for locals and the trainees to come up. So while coming towards the end, I would like to ask you one question. तुम्ही जे इतले सगळे हांगा सांगले ती खऱ्यांनीच एक बरी गजाल आणि being this is one of the biggest आणि the oldest ITI in Goa. एक म्हणजे खुबश्यो कितें तरी इनोवेटिव्ह आणि नव्यो गजाली ज्यो बाकीच्या ITI परस वेगळ्यो हांगा आसपाक जाय, अश्यो खंयच्यो गजाली ह्या ITI फर्मागुडीचेर वेगळ्यो आसात एज कम्पेर्ड टू अदर ITIs इन गोवा? So as you said, Farmagudi ITI he one of the nodal ITIs in South Goa. तशी बिचोले नॉर्थाकची नोडल ITI आसा ती फार्मागुडी is a nodal ITI for South Goa which caters to all the ITIs in terms of nodal activities. So आनी एक स्कीम हांव मेन्शन करपाक विसरलो, ती म्हणटा ती स्ट्रायव स्कीम, जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक स्ट्रायव स्कीम आयिल्ली. इट इज नाव सीन इट सनसेट पॉयंट इन द मंथ ऑफ मे दीस इयर. So त्या स्किमी अंडर it was basically launched by the central government to upgrade the ITIs. So we were the beneficiaries of that. Under that scheme आमी खुबश्यो आमचे ट्रेडीज अवेलेबल आसा, 18 ट्रेडी भितरले थोडे मशिनरी इक्विपमेंट तातूंत अपग्रेड करून we brought it to that standard. So तातूंत आमी एक प्रोजेक्ट केल्लो. Here one of them is rain harvesting project as a part of that scheme. So this is one thing which is unique to this. That project is still live and it's functioning. Apart from Strive scheme, we also have something called as a tinkering lab here. So tinkering lab जी आसा पळय ती तातूंत आमी अशे एक मॉडल्स डेमॉन्स्ट्रेशन मॉडल दवरिल्ले आसा. इट्स अ लॅब फॉर यंगस्टर्स फ्रॉम स्कूल भुरगे आनी आमचे भुरगे. इट्स अ कायंड ऑफ इन्क्युबेशन इनोवेशन सेंटर. सो थंय येवन थंय आपले एक्सपेरिमेंट करूं शकता, प्रोजेक्ट्स करूं शकता. दिस इज युनीक टू दीस ITI. So they come in here, do their projects work. Besides, we also have a solar lab here, which is we developed under the CSR activity. The Sri Ravi Shankar Foundation had donated it to us, and it is a household model kind of, wherein we have different solar systems. आणि ताजेर सोलर एनर्जी कशी हार्नस करप, सोलर हाजेर कशे इक्विपमेंट्स आर टू बी पुट टुगेदर, आनी ते आमी भुरग्यांक ट्रेन करता. सो दीस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसीस विच हियर इन फर्मागुडी. थँक्यू सो मच अक्षय सर, कारण म्हाका दिसता तुमी खूब बरे पद्दतीन एक्सप्लेन केलें. कारण ही फक्त ओल्डेस्ट ITI आनीक बिगेस्ट ITI हें म्हणचे परस म्हाका दिसता एक कितें तरी आमी मोस्ट स्किल्ड आनीक डेवलप्ड ITI हेंय आमी म्हणपाक शकतात. तर तुमी पळयलाच आसतलें की कशे पद्दतीन स्कील डेवलपमेंट आनीक एंटरप्रिन्युरशीप हाचो फायदो प्रत्येकाक जाता आनीक आपणे हातूंतल्यान आपली स्कील डेवलप करून फुडें कशें सरचें हें आज आमकां हांगा फर्मागुडेर ITI कळ्ळें आसा. That's Saidat Kamath for RDX Goa.